घटाय दिताय पुत्रा तुझ्या मोठोस वाढताय मासान तुझ्या घटाय दिताय स्वादिक जेजू नमन तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमन तुका दुलोक जेजू वंदन तुका मुन्या रूपाने बोलावलाय सक्रमेंतान राखून असलाय मुन्या रूपाने बोलावलाय सक्रमेंतान राखून असलाय स्वादिक जेजू नमन तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमन तुका दुलोक जेजू वंदन तुका सुम्या सांगत आम्ही आज सुम्या आमकां सदांच आदार दिता सुम्या आमच्या जिवनात जायते वर्तेपण आमकां करूंक तो आदार आसा तसो आदार अर्येक लागीं मेळटा कोण सकडी ताचे लागीं धांवून येता ताचे कडेन उपकार मागता तो दिता तस आमच्या संगता वर्त्या मापान तो रावता आनी तेच बरेंपणां आमकां दिवच्या गायिल्ल्या सुम्या मुखार आमी सरपडया तकले आमचे बघून नमस्कार आमी करया वंदन ताका आमी करुया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया दनिया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया सोनिया सगळे आमी बसया मोगाच्या सुमेचे वर्तेपण सदांच बघूंक आमकां ताणें आपयलां आज सिंजीच्या बुधवारा प्राचीन काळाची सुरवात आमी करता सुरवातेचो अर्थ आमकां जेजून बऱ्या तरान दिला आनी सगळ्या ताच्या जिवितांत तसलें बरेंपण तो बघून आयला देवा सांगता आपलो स्पिरीट एक करून आपलो बाप आनी पूत एक म्हूण दाखोवन दिल्लो स्वामी आज आमचेय एकपण आशेता एकपण स्वामी सांगता त्या देखून आमी आमचो उपास आमचे मागणे आमचे दान धर्म हेरांक पळोवच्या खातीर न्हय हेरांच्या दृश्टी खातीर न्हय हेरांनी म्हाका बरो म्हणो जाय आनी बरें म्हणो जाय म्हणल्याक न्हय तुजे काळजांत तसली दादोसकाय बगच्याक आमचो उपास आमकां सोम्याच्या वर्त्या मोगान भरच्या आमचे मागणे निरंतर आमचो संबंध आमी मुखार सावन व्हरच्याक आनी आमचे दान धर्म त्यात सोम्याच्या वर्त्या जिवितांत आमी वांटेली जाता आसतना गरजेवंतांक कश्ट दिल्यांक दूख भोगतल्यांक कोण सकडी कठीण वळवळे कळवळे बघून आसात पिडेस्तांक दनवणी भोगतल्यांक नानंत पानपासांत ओडल्यांक सांपडल्यांक नानंत वायट सवयेच्या बलयेंत आज कश्टांच्या नानंतरचे बंदड एका एका रितीचे जावप आमचे जीवन मुखासून वसोंक ते बंदड आमकां कश्ट दितात
आनी त्या वेळार आमकां वाट मेळनातल्या वेळार आमकां वाट दिसनातल्या वेळार आमचे वाटो उक्तो करचो जेजू आमच्या सांगाता आसा. हर एकल्याच्या जिवनांत बरें करूंक आयिल्लो तो. त्या खातीर तो म्हणटा रडा नाका म्हणा लागलो विधवेक. हांव आसतना रडची गरज ना. खंय सक्कडी गेलो थंय सक्कडी ताची शारिरीक पिडा मात्र न्ही आत्मीक सुखीदाड ताणें संपयली. त्या खातीर म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी काळज असो संतोष भोगूंक शिकत जाय. काळीज परिवर्तन करूंक शिकत जाय. त्या देखून आमी चिंता फकत आमी क्रिस्तांव जाल्ल्या तक्षण जेजू आमच्या काळजांत आयलो आनी आमच्या मनांत आयलो आनी आमी संभ्रमचे जावन आसा. कित्याक आमकां तें कळीत ना. जेजू आमी भोगत जाय आनी तसलें परिवर्तन आमच्या थंय जायचंय. जेजू आमच्या काळजांत आसतना पातकाक ओडणी आयली जाल्यार नांव वेसोना. म्हजो जेजू आसतना म्हजें परिवर्तन जालां. खंयचेय नाका जाल्ल्या वायट सक्तीच्या वायट सवयाच्या त्या संगतीक बाली जाता आसतना जेजू थंय म्हजे काळीज परतवणी जाल्या. थंय जावन आसा रुपांतर. दॅट इज कन्वर्शन. नॉट कन्वर्शन ऑफ रिलिजन, कन्वर्शन ऑफ हार्ट. तें आमकां भोव गरजेचें जावन आसा. आनी त्या खातीर वेळा काळाक पवित्र सभा दिता आमकां 10 प्राचीत काळ. आनी त्या प्राचीत काळांत आमी चड आनी चड जेजूक लागीं सरूंक, चड आनी चड आमचो संबंद रुता करूंक, चड आनी चड एकामेकाच्या मोगान बरोवंक आमकां दिल्लें आपोवणें. त्या देखून आमी स्तब्ध जावन बसोंक न्हय, कितेंय करिनासतना रावोंक न्हय. कितलें सट्टीक बरेंपण आमकां करूंक जाता तें करूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. त्या देखून म्हज्या भावान आनी भयणीनो प्राचीत काळ आयिल्ल्या तेन्ना आमकां तो लाभल्या तेन्ना तो दोनी हातांनी आमी मूठ मान घेयचय. कित्याक म्हळ्यार जायत्या जाणांक आमकां प्राचीत काळ दंडवणेचो काळ, प्राचीत काळ थोडे बदलावण हाडचो काळ, प्राचीत काळ आमी आमच्या पातकांचे दूख धरून ती पातकां उणी करचो काळ. अपरबाय वायट सण्ण बरें आपणावंक आमची मेटां काण सोमकोचो काळ. तर सोमी आमकां दिता तो बरोसो आनी म्हणटा तूं म्हजे सांगाता रावता आसतना केन्नाच उणेंपण बगचें नाका. सोम्या तें आसतना उणेंपण आमकां ना. कित्याक सोमी तें बर्तिकान दिता. जायते जाणचे बंदड आसा जावंक बरो मोगाचें न्हू. काळजान जावंक बरो, मोतीन जावंक बरो, दूख, इराराय, बेजाराय, कितें जाता तेंगी येंगी म्हण आमी जायते वटेन नाचतांव, धांवतांव, बोब घालतांव. थोडे फावटी आमच्या घरान हिंस एकामेका थंय वाद विवाद जावन थोडे बोब जाता आसतना थोड्यांनी म्हणलें आसा फादर एक घडी बरें या म्हणलें सोम्याक उलो मार. सोमी सगळें सारकें करतलो. सोम्याक कळीत आसा तुज्या मागण्याक तो कान दितालो आनी खंडीत जावन गज पडली जाल्यार हांव येतालो. येना म्हणना. पूण त्या मनशांनी घराच रावन म्हजें सगळें जायचें म्हळ्यार तें जावचें ना म्हूण सांगलें. आपय तांकां सोम्याच्या पांया तळा आपय. सोम्याच्या परत्या मोगाक ती बाली जावं दी. तेन्ना मात्र तांच्या थंय बदलावण जाताली. शिवाय कोणी एक मनीस गेलो, कोणी एक मनशान थोडें एडवायस दिलें म्हणल्यार एक्शन जावचें ना. सोम्य लागीं आयल्या करीत आमची बदलावण जावची ना. सोम्या लागीं आयल्या करीत आमचें ट्रान्सफॉर्मेशन जावचें ना, रुपांतर आमचें जावचें ना. तर हर एकी काळ जावन आसा पवित्र सभेंत पवित्र जावच्याक आनी तसलें पवित्रपण दिता तस जेजू. असो जाल्यार पवित्रपणा जावन आमी फाटीं सरचे ना. फकत 40 दीस मात न्हय प्राचीत काळ. प्राचीत काळाची ते बरेंपण आमी हर एका दिसा आमच्या काळजांत साकोंक आसा. थोडे आमचे सॅक्रिफीस काल वेळा काळाक मात्र. तर आमी 40 दीस मात्र त्या सोम्याचो मोग करना. उरल्या दिसांनी आमकां जाय जाल्यार बरी मासा गम्मते मारच्याक न्हय. 40 दिसांनी आनीक चड पवित्र जावन
ते पवित्रपण मुखारसून वरच्याक तुका आपोवणें दिला. ते आपोवणें दिला. त्या खातीर पाटीन सरसोना हांव पाटीन सरसोना, तुज्या पांया तळांत हांव पाटीन सरसोना. प्राचीत काळ जावन आसा एक निचेव करचो काळ. प्राचीत काळ जावन आसा भोव आपुरबाय तरान आमी नितळ निर्मळ जावन सोम्या मुखार रूप रुपी रावचो काळ. प्राचीत काळ जावन आसा की तें आमचे थंय मानस्ताप आसल्यार एकामेका थंय तो बगसून बरें जावचो काळ. वायट संवय आसा तर ते सोडून सोम्याच्या पांया तळा रावचो काळ. मातने आसता नाका जाल्ल्या संगतींनी मेते जावन लौकीक संवसाराच्या रक्त मासाच्या वंदवण्या देखून आमी हांगा येस संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान धांवल्या तर ती धांवणी थंयच रावन पाटी सोम्या लागीं येवचो काळ आनी वेळ. आनी हो आमी वर्तताना नामयारया. पाटीन सरसोना हांव पाटीन सरसोना, तुज्या पांया तळांत हांव पाटीन सरसोना.
की त्या परमळांत जायते जाणां गुण जाताली. तो परमळ आजूनय चियोनी रितोंतो म्हळ्यार त्या आवडत्या जाग्यार जायत्या लोकांच्या नाकाक हात लावन वेता आनी तसलो परमळ जावन आसलो त्या गायाच्या रक्ताचो आनी असलो सुगंध परमळ जेजूनच दिल्लो जावन आसा त्या पाद्रे पियो आपली दंडवण करता आसतना संवसाराचे बिदोळी विरोध जायते दिसतालो. संवसार ताचे लागीं येता आसतना ताचे लागीं तो जायते झगडटालो. मात्र संवसार ताका वण धरणीर घालतना तो भियोंक ना. संवसार विरोध तो झुजलो. म्हाका खंयचेच वायटाक ओडोवंक संवसाराक साथ ना. कित्याक म्हजें तें वळटा मोग जेजूचो, म्हजें तें वळटा रगत जेजूचें, म्हजें तें वळटा सगत जेजूची, म्हजें तें वळटा कृपा जेजूची म्हणटा पाद्र पियो परत्या तरान देवाक आर्गां दितालो आनी त्या नाडूक आयिल्ल्या संवसाराच्या नाकाक म्हणल्यार बरी तो मारता आसतना संवसार पाद्रपेच्या नाकाक मारलं आनी त्या पाद्रपेच्या नाका जावन रगत येताना संवसार भियान पळोवन धांवतालो. कित्याक तो म्हणा लागलो हो सम्यासो, हो क्रिस्ताचो आनी क्रिस्ताच्या मनशाची दंडवण हांवें करच्या बरी ना. मगच्या मावा आनी भयणी तुज्या काळजांत, तुज्या मनांत, तुज्या कुडींत सोम्याचे रगत, सोम्याचे बळ, सोम्याची सगत, सोम्याची कृपा, सोम्याचो मोग वळोवंक जाय. आमची काळजां, आमची मनां, आमचे सगळे जिवीत सोम्या खातीर आमी दवरले जावन आसा आनी त्या वेळा आमचे थंय जावची ती बदलावण, आमचे थंय आसचो तो मोग वळोन वमतो असो आमची काकुतीची दाळाची मोळाची दिश्ट जेजूच्या दिश्टी बरें हेरां थंय सुरसुरे बगोवंक, हेरांची बिरमत पावोवंक, हेरांक त्याच जेजूच्या आवडत्या दिश्टींत आमी पळोवंक आनी त्या प्रमाणे तांकांय आमच्या तांगे बद्दे बरेंपण आमी करूंक. सांग पुरो आमच्या उतरांनी बरीं उतरां, बरें सवकसाय बसवणेची 2 उतरां मात्र न्ही आसता आमच्या कार्यांनी, आमच्या नट्यांनी आनी आमच्या सगळ्या त्या सेवेच्या मौल्यांनी आमी सम्याचो वर्तो मोग करता आसतना तुज्या कृपेंत हांव आमी पयस सरचे ना. तुजी कृपा आमकां जाय. युअर ग्रेस इज सफिशियंट फॉर मी म्हणटा सांग पावलो आनी त्याच प्रमाणे पाद्र पियो म्हणटालो तोच जेजू म्हजे सांगत आसतना त्या जेजूच्या सक्रामेंताचे आजारपण म्हजे थंय आसतना म्हज्या कुडीक मात्र न्हय हेरांच्या कुडीक जाय जाली बरी भलायकी दिवच्याक म्हाका ताणें नेमला आनी त्या खातीर हांवें करची ती व्हरती सेवा कांय व्हडल्या मांडणाची न्हय, व्हडपणाची न्हय, सेवा जावन आसा कालतेपणाची. सोम्याचे वर्ते हातेर जावन तांकां बरी भलायकी दिवची. आज जायती कॅन्सर पिडेची आमची भुरगीं वळवळोन आसात. पाद्रे पियो ह्या वेळार तुज्या लागीं विनंती करता ह्या भुरग्यांच्या कॅन्सर पिडेंत दुरीग प्रत्येक तरान ह्या जागा पासत आमी मागता. ह्या जागा फादर फ्रांसीस ताका आसली ती पिडा, फादर फेलिक्स ताका आसली ती पिडा, तशेंच जायत्या 10 म्हयन्याक तशेंच जायत्या लायकांक आसली ती कॅन्सरची पिडा तुज्या हातांत दिता जेजू आनी पाद्र पियोद्वारे जायती कृपा ह्या भुरग्यांच्या तकले तावन तळवे पर्यंत देवय आनी आमली रक्तांत तांकां भिजय. तुज्या आमली रगत तांकां देव दी आनी चवकसाय आनी तशेंच कोणा सकडेन आटकळी आसात, मानपास आसात सांग पुरो ताचे पेपरांक क्लियर जावंक नात पयल्या गांव वचोंक सांग पुरो एकला कुवेटांत जायते बंदड आसा ताचे सर्टिफिकेट युनिवर्सिटींत सांपडले आनी ती येवंक ना. तशेंच जायते जाण आमकां बंदड आसात आमच्या कुटुंबांत. एक कुटुंबांत एक आवय आपल्या भुरग्या कडेन झगडता आनी भुरगो तिच्या कडेन झगडटा घरांत घरांत म्हणा जायते तांच्या घरचे वडील जायते कळवळटा. सम्या तुका घडीत आसा तूं ताका सडसडचो नाय आनी एकली भयण दुखां गळयता कित्याक तिच्या घरांत समाधान ना, तिच्या घरांत सवकसाय ना. ती म्हणटा म्हाका एक समाधान मेळ्ळें जाल्यार पुरो आसलें आनी त्याच प्रमाणे जायत्या जाणांच्या घरांत आज समाधान हाडच्याक हो प्राचीत काळ आमकां कृपेचो काळ जावं दी. कृपा जावन आमी पयस सरचे नाका. आमचें जिवन त्या कृपेचें जिवन करूंक
पाठीं सरसोना हांव पाठीं सरसोना तुज्या कृपेतान पाठीं सरसोना म्हूण आमी गावया.
वरचे नाव सम्या तुझ्या लगीत धावनो तुझ्या त्या मोगात धावनो आम्ही रावतल्या सम्या तुझ्या पाया तळा तू आमचो आधार तू आमकां जाय सम्या तुझ्या विना आमकां कोणच ना जेजो आमकां शिकय तुझ्या सगळ्यांच रावोंक हर एका वेळा आमच्या जिवान चड आनी चड पवित्र करक प्राचीन काळ आयला आमची काळजां बिनोग शिवाय आमची वस्तुरां बिनोग नाही गोबर घालना आम्ही दुसऱ्याक दाखोवंक नाही आमचे ते आसलो मांडलो गोबर कांड ते शुभ्र करच्या खातीर आमचे काळीज नेटोवच्या खातीर आमचे काळीज परसळसे करच्या खातीर पवित्र संक्रमितान प्रत्येक तरान कन्फर्मेशन क्रिस्माच्या संक्रमितांत ते काळीज परसळ जाय आसले आज या लौकिक संगतींत मेथेर जावन पातकाच्या वडणेक सामडावन रक्तमासाच्या वंदवणेंत आमी भागीदार जावन जायते आमचे ते आसलो परसळ आमी उकडून घेतला तर परत तो परसळ हाडूंक मेळिल्लो काळ जावन आसा हो संक्रमिताच्या वर्त्या भागीदारपणांत आज आमी आसतना सम्या संक्रमिताच्या जेजू आमचे काळजां नितळ निर्मळ कर तुझ्या मोगाचे भुरगे कर फकत हे थोडे वेळ मात्र नाही आज बुधवार पाद्रपेच्या देवासावा खातीर मात्र नाही हर एका वेळा तू म्हज्या काळजांची तू म्हज्या काळजांत राव तू म्हज्या काळजांत उलय तू म्हज्या काळजांत हजर जा तू म्हज्या काळजांत आनी म्हजे काळीज नेटय म्हजे काळीज शृंगारय म्हजे काळीज सबय म्हजे जिवीत सबावले म्हजी सगळी जिणी सबावली आनी तो परसळ त्या संक्रमिताचो आमकां मेळिल्लो पवित्र दानादारी पवित्र आत्मा आनी त्याच तुज्या मांसा आनी रक्ताचो प्राचिताद्वारे आमचे संपवंतारा पातका दोसो क्रिस्माद्वारे आमचे थंय परत त्या पवित्र आत्म्याची मर दरबसपापान दामून तुवें म्हाका कसयली आनी तोच परसळ सदां जिवोग सांग बरो लग्ना बेसांत आमी एक जावन एकामेकाच्या मोगान जिवोग दिल्ली ती बसवणी परत या प्राचीन काळार आमी आमच्या जिवनांत बघची सांग बरो सक्कळी सारकें ना सम्या थोड्यांच्या जिवनांत जायते कश्ट आसात कशें एकामेकाक होंदो जिवोवचें म्हण कळीत ना कित्याक थोड्यांचे टेम्परामेंट जायते डिफरन्स आसात पूण तुका खंयचेय टेम्परामेंट कसलोय उपराळी कसलोय आर्गंटी कसलोय इनसेन्सिटिव्ह पीपल एरोगंट पीपल तुजे लागीं आयिल्ले ते मापान वचोंक ना तांचें परिवर्तन जालें ती पत्की स्त्री तुजे लागीं आयिल्ली तुज्या पांयांक तिच्या दुखांनी तिणें रडोन म्हणल्या बरी तुजे पांय धुले माती तुज्या केंसांनी ते पुसले आनी सुगंध द्रव्य तुज्या पांयांक थेलयले आनी त्या प्रमाणे ते आसले असंख्य जाल्यार कळीत ना पूण तुका कळीत आसलें सम्या हांगासरल्या आमची जिणी तुका कळीत आसा समारियाच्या स्त्रियेक जिविताचें उदक दिल्लो तो प्रतवार स्त्रियेक नवें जिवीत दिवन परिवर्तना खातीर तिका सांगलें आसा आनी मुखार पातक घरी नाका सक्केवाक कोणाकच नाका जाल्लो लुटकार सुंकागार वरपसी म्हणून नावाडलेलो ताचे एकच तुज्या दृश्टींत ताची सगळी नाका जाल्ले मेळेपण तुवें कसलोन घाले पातक मेळ्ळी खवळां ताच्या काळजांत हांव ताच्या मोतींत हांव तुवें खाण उडयली परिवर्तन नीज परिवर्तन द रियल सल्वेशन वॉज ऑफ ज़क्केवस कित्याक तुवें कांयच सांगनासतना ज़क्केवा म्हाका येवन रावस जाय तुमगेर ताचो अर्थ जावन तुज्या काळजांत तुज्या मनांत तुज्या जिवितांत तुज्या जिणयेंत दर मोगाळाचेच आमच्या काळजांत तूं ये आमच्या काळजांत राव ज़क्केवाक परिवर्तन केल्ल्या बरें हर एकल्याक आमकां येस घडये परिवर्तन जावं दी पात्र पियो म्हणटालो कित्याक आनी गितोर बसलाय तुज्या काळजांत ती पातकां आयलाय बरें कुमसार जावं लिपेताय थोडी पातकां आनी काणकोण पाटी वेताय आनी जेवसाराक इडें दिताय त्या देखून जेवसारा इडें दिनाका म्हणा लागलो कित्याक पात्र पियो कळीत आसलें आनी एकाच्या मोतींत कितें आसा ताच्या काळजांत कितें आसा तें जिवीत कितें आसा तर आज पाद्रपेच्या वर्त्या नव्याच्या दिसा ताच्या देवस्पणाच्या दिसा आमी पाद्रपियो लागीं मागया पाद्रपियो आमकां आदार दी पाद्रपियो तुजे बरी भोव मोगाची मोलादीक भिडेन तरी तुवें सम्या
त्याग सोड सोडनाय सम्यक आणखी चड तो वेंगलोय आज पिडा येत असताना कष्ट येत असताना समस्या येत असताना आम्ही बी येता आणि म्हणटा म्हाका कोणें कालें केलां गे म्हाका कितें जालां गे मोगाळा जेजो तूं आसतना आमकां कांयच पिराना कोणीच कांय करच्या बरें ना कित्याक तुज्या तितलो सक्तेवंत ह्या संवसारांत मात सरकारी कोणूच ना तुजो बाप मात्र तुका पदवी दिलो तो मात उंचलो जावन आसा ताजे उपरांत वर्त स्थान तुका कित्याक बाप आनी तूं एक जावन आसा आमच्या जिवनांत आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या सेसमरा आमच्या वावरांत आमी फकत मतलबी जायनासतना फकत कामा पुरतो मामा म्हण मात्र तुज्या लागीं धांवन येनासतना खरो पावट आमच्या थंय आसूं दी केदळ आमकां गरज पडटा तेदळ आमकां वेळ मेळटा जेजो केदळ आमकां गरज ना तेदळ आमकां वेळ मेळना आमी येना आमी आमचे इतल्याक आसता हांव जेजो तसो काळजां संपूर्ण तरान पिनोवन घाल तसल्याची काळजां नितळ जावं दी आमी हर एकल्यानी फकत क्रिस्ती धर्म मात्र म्हूण बसल्यार भावना परिवर्तन जायते हर एकल्याचे तुका पळयल्या आनी एकल्याचे परिवर्तन तुज्या करण्याद्वारे तुज्या जिविताद्वारे करच्याक मात्र रे आमी मोगान मोवळायेन जिणी जिवोवच्याक जायते जाणांनी आज म्हणलें आसा म्हजें परिवर्तन जालां म्हज्या काळजांत आज जायतो लोक नॉर्थ इंडियांत घरांत जेजूक प्रगट करता आसतना ताणें म्हणलें आसा हांव धर्म प्रगट करूंक येवना हांव आयलां क्रिस्ताक प्रगट करूंक क्रिस्त ताच्या काळजांनी जियोव केन्ना क्रिस्त ताच्या काळजांनी जियेता काळोख तांचे जावन पयस जाता उजवाडाचे भुरगे ते जातात कडसाण तांचे थंय पयस जाता कोटसाण तांचे थंय देंवता आनी त्या द्वारे कुरपेक ती वळख जातात सम्या कडेन आमी मागया आमी मात न्हय हर एकल्या भुरग्यांनी त्या खातीर म्हणलें आसा salvation for all through Jesus Christ जायते बडे आमी आमचे खानोना करता आनी म्हणटा तो नासतना जियोंक जाता हर एकल्याक सल्वसांव आसोंक बरो पूण आमकां क्रिस्तावांक हय सल्वसांव हर एकल्याचें जायचें जाल्यार ताचे थंय क्रिस्ताचो उजवाड आमी पांकोवंक जाय क्रिस्ताचो उजवाड हर एकल्या भुरग्याक थंय पेटोवंक जाय आनी त्या वेळार झगडे झुजू असमाधान मोसर ओगे दुस्मानकाय सगळी निकळोन वेताली जंवसाराची सिंगां जंवसाराचे कुयुक्त जंवसाराची नाका जाल्ली वायट कामां आमी कोसलो जाय तर आमच्या काळजांनी त्या जेजू घेवन रोप्रबी त्या जेजूक हेरांक आमी प्रेजेंट करूंक जाय हेरांक तो दिवंक जाय त्या खातीर पावलो आनी सिलास ताणें पळयलें त्या जैलारान हांवें साल्वासांव जोडीचें तर कितें करूं जाय म्हजें कुटुंब साल्वासांव जायचें तर हांवें कितें करूं जाय एकच ताणें म्हणलें वच आनी क्रिस्ताक पातये क्रिस्ता पातये आमच्या धर्माक घे म्हूण ताणें सांगोना आज जायते आमची परिस्थिती कितें म्हळ्यार ताका बॅप्टिजम हाडल्या जालें परिवर्तन जावं दी आज आमचे कितलोसो लोक हेणे तेणे म्हणो अन्य धर्माचे कडेन काजार जावन हांव क्रिस्त हांव तो हिंदू हांव क्रिस्त हांव तो मुस्लीम म्हणो खेळटात नेक्स्ट डे तेंच्या देवळांक धांवतात म्हगे पान आनी बेडीनो आमी आमच्या काळजांत क्रिस्ताक घेवन आसा तर म्हज्या क्रिस्ताक हांव मानून घेतालो शिवाय हेर खेळचो ना नाका जाल्यार म्हज्यात त्या फायद्या खातीर हांव उपयोग करचो ना आमी जायत्या वडिलांनी चिंतलां कितें करूंक जाता सोसायटी तशीच समाज तशीच सोम्याच्या काळार आशिल्ल्या समाजीक सोम्यानच खंडन केलें कापाट्यान म्हणा लागलो तो आज मगाच्या भावान आनी बेडीनो कापाटी काळी पिनून खाट कापाटी काळी ताच्या आमोली रक्तान धुवन खाट आनी तो जावन आसा तुजो प्राचित असो चिंतवार तुजो प्राचिताचे मागणे आमी फकत मागणे आमच्या वांटांनी काळजां आमची मेळ्ळी त्या खातीर सोम्यान म्हणलें उतरां पयलें तुजें भितरलें नितळ कर जें कितें भायर जावन तुका भितर वता तें तुका मेळयना भितर जावन कितें भायर येता तें तुका मेळयता नाका जाल्ले वरपशी आशा नाका जाल्ले अन्याय क्रिस्तांव आमी क्रिस्ताच्या मावल्यांनी जियोवची सतनितीच्या वर्त्या मेटांनी चलची मेळिल्ल्या पोटी मेळिल्ल्याक हेरांक दोसचें हेरांच्या जिवनांत खेळचें कितेंय जाता खंयच्याय पातकान पडचें आनी एकामेकाक आदार दिनासतना हगे द्वेश नाका जाल्यार उलोवचें
हे सगळी देवाक मेस्सुना कित्याक जेजू तसल्याची मेस्सोणी करिना तो केदाळ आमकां आपयता नितळ जा निर्मळ जा त्या खातीर पारिसेवाचे खंडन ताणें केलें तांकां ताणें द्वेशुना त्या देखून मोगाचें न्हू आमच्या समाजांत आमी खरी क्रिस्ताची उजवाड क्रिस्ताचो बळ क्रिस्ताची सकत काडून गेले हांव तर थोडेंच तुका कांय वायट करूंक जायना सोमी तुज्या संगता रावतालो सोमी म्हज्या संगता रावतालो सोमी आमकां सांबाळटालो कितें करी जाय खंय वच जाय कशें तुजें जिवन चलय म्हणून सोमी शिकयतालो त्या खातीर सोम्यान तुजें म्हणलें उतरां वसा तुमी कितें उलयचंय म्हूण हांव तुमच्या तोंडांत शब्द घालतालो पूण तुमचें काळीज आनी मन हांव त्या काळजांत आनी मनांत रावच्याक नितळ आसोनी नितळ करच्याक पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया पवित्र आत्म्यान देवय तुजो शिवड लासून काड नाका जाल्ले ते वर्दे वायट आमचे थंय गलातकारां बरयलें पत्र 5 अध्याय 16-22 वळ तुमी पळयली जाल्यार सगळें आमच्या जिवनाची चारित्र्य थंय आसा जिवनात आमी कितें घडी करता आनी एखाद्या वेळा रक्तमांसाचें वंदन जरी करची कृत्यां सर्तीक आसून पवित्र आत्म्याची स्पश्ट नीज फळां आमचे थंय उणी आसात तर ह्या प्राचिताच्या काळार एक सते नाका जाल्यार रक्तमांसाच्या वंदनाची कृत्यां मारन काडन कुडके कुडके करन तुजे काळीज नितळ कर पवित्र आत्म्याचे फळां बर जे कितें तुजे भितर आसा तेंच भायर येतालें आमी चिंता आमी सायला बांदगोले लक्षण लोक आमकां मांकोड जाता तूं कोण म्हण तुज्या उतरांनी आनी तुज्या करण्यांनी कळी जाता तूं कोण म्हण तुवें हेरांक सांगत जाय म्हणटा तुजे उलोवण्यांत ताका रुजवात जाता त्या देखून आमी कोणागे मांकोड करूंक येवना आमी सुमेच्या बळान जियोंक गायल्या सुम्या सांगता एक जावन रावोंक गायल्या सुमेचें पवित्रपण चड आनी चड वर्त्या मापान बघूंक गायल्या आमचे रतेरी फकत प्राचिता काळाचे एक टायम टेबल जावंक नसो आमच्या रतेरी जायज आमची काळजां परिवर्तन जावची तो उजो आमच्या काळजान पेटाय जाय सम्या सकत तो मोग आमच्या थंय उपसा जाय त्या मोगाची खिळना हेरां थंय पावंक जाय तें जावन आसा प्राचीत काळ ना तर फकत टायम टेबल आयोगाक एक प्रोग्राम मात्र जाताले आनी आमी त्या प्रोग्राम बघिता जाली खुशी संतोश एक रेतेर जाली तुजी बदलावण कितली जाल्या म्हजी बदलावण कितली जाला कितलो हांव क्रिस्त थंय उर्बेस्त जाला क्रिस्त थंय हांव कितलो सुडसुडीत जाला तें आज प्लॅन करचें मात न्हय जी तुज्या जिवनांत तें जावन आसा सोम्यान आमकां दिवचो उपदेश सगळे आमी उबी रावया मोगाचें पवित्र आत्म्यान सगळ्यात आमचे थंय देवती आनी वाडोवं Yeah.
पियो बापा प्रकाश परी ख्रिस्ता सख्या आमचे पासोद माग बाबा सच्यात आम्ही देखील तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्वत चढलोय फ्रांसीस कास्टिलिकांची सदा क्रुसाचो कुरो चढलोय भाग्यवान पाद्री पियो बापा प्रकाश परी ख्रिस्ता सख्या आमचे पासोद माग बापा सच्याक आम्ही देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कष्टे कुडीर वावून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचिता जेजूक बेगून शांतीचे हातीक जालोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश परी ख्रिस्ता सख्या आमचे पासोद माग बापा सच्याक आम्ही देखील तुझ्या संपियो आम्हा पासोद विनाती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापुजेने आजाक संपाद्रे पियो तुझ्या पुता जेवच्या कश्टाने विशिश्ट तरां वांटेली जावचे वर्तें भाग पाव गेले तुझ्या विनातेन कितें वत्रे करून मागते कृपा दाय कारण चड जावन जेवच्या मरणांत एक जावन जेवचे आनी तेच्या जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा आमेन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्या सदां आनी तुमकां मेळटलें बरें आनी तुमकां उक्तें जातलें आपणे हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळचें कर आमी मागलें जायते देव आमकां त्याच घडये म्हणल्यार बरें दिता कालच्या दिसा एका स्त्रियेन येवन हांगा म्हाका सांगिल्लें आसा तिच्या तकलेर हात दवरतना म्हज्या भावाक बायचे कश्ट आसात कुवेटांत आनी तेचे एक डॉक्युमेंट ना आमी हांगा अप्लाय केलां बोर्डाक ते बेगीन म्हणजे आमी विचारलें कितलो तेंप जालो 3 म्हयने जाले आनी त्याच वेळा म्हाका एक रजिस्टराचें नांव उडास आयलें हांगा आशिल्ल्या उपरांत तो रजिस्टर एक कारणान ताच्या इश्टां सांगता अमच्याच ह्या ऑफिसा लागीं आयलो आनी म्हाका विचार लागलो आनी आमी मेळ्ळे आनी मेळटना हांवें ताचे कडेन म्हळें म्हाका कळीत आसा तो युनिवर्सिटीचो रजिस्ट्रार पूण आमची एक ल्हानशी एक विनंती आसा एक आवयची तिजी गोंय आसा कितें आसा म्हाका कांय कळीत ना ती हांगा आयल्या आनी तिच्या भावा खातीर ती मागोन आयिल्ली आनी तिचे एक रिक्वेस्ट आसा तिचे डॉक्युमेंट ताणें अप्लाय केला आनी कितें म्हणत त्याच वेळा तो म्हणा लागलो बोर्ड म्हज्या अंडार येना फादर पूण हांव पर्टिक्युलरली प्रायज तिच्या खातीर हांव वचोन त्या बोर्डाक रिक्वेस्ट करतालो खंय आसा तें डॉक्युमेंट तितल्या बेगीन हाडटलो तिका धाडली आजून जस्ट आराधना घेतना तीच बहीण ती म्हाका मेळ्ळी आनी हांवें म्हळें देवान कितल्या आपुरबायतरान खंयच्या खंयच्या मनशांक खंय घेता तो कशें हाडटा आमी मागलें सगळें तो दिता आनी हांवें तिका सांगलें तूं वच ताचे कडेन आनी तुजें काम सगळें तो करतालो कित्याक देव वाट दाखयता जावं बरो ती तिच्या भावा खातीर काल मात्र आयल्या पूण देवाक हर एकल्याचे वयर मोग आसा तो मोग आमी वर्त्या तरान भोगुल्ल्यांक मात्र कळटा भोगानांतल्यान कळना त्या देखून आमकां हर एक दीस सुमेच्या मोगांत भोगोंक आनी बरोंक आपण दिला संपाद्रे पियो सांगता आमी एक जावन मागया
आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आजम कांदी आनी आमी आमचेर चुकलेले आमकां शिकाव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नामान मरे कृपे मरेले समजे संगता श्री आमता तूं सदैव फळ तुजे गोश्चें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माया मा पापयांक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या वनाच्या वेळार आमेन महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्याक जो स्वाधीन तो स्वता सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राव पातयता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजें नांव मागता तें म्हाका कर बेंगलोरान जागो सेल जावं जायते कस जाल्यात तो बेगीन सेल जावन एक ऑफिस मेळचे खातीर मागोन आसात रोशांचो राग पयस जावन बऱ्या तरान शिकोवंक आनी त्याच प्रमाणे मिसा वेची कृपा ताका लाभय म्हूण मागोन आसात संपाद्रे हील माय सन स्किन अलर्जी जोनाथन म्हणल्यार भुरग्याक बऱ्या तरान उलोवंक ताचे सगळे एक्टिविटी बऱ्या तरान जावच्याक ताचे खातीर आमी मागया जेडान म्हणल्यार भुरग्या पासत आमी मागया ताका आनी तशेंच ऑटिझम आसलो आनी एक भुरगो आसा त्या भुरग्या पासत आमी विनंती करून मागया 64 years ऑटो ड्रायव्हर विजय क्युअर फ्रॉम क्रॉनिक किडनी डिजीज आनी ताच्या पोटाची दूख संपूर्ण रावोवन दी म्हणून मागोवन आसात देवाक आर्गां दितात मेळिल्ल्या सगळ्या उपकारां खातीर पाद्रे पेव मारी पात एका युवकान परिवर्तन जावंक बरी भलायकी मेळच्या खातीर तशेंच सेकंड पीस एग्जाम बरें करून बरोवच्या खातीर थोड्या भुरग्यांचे आनीक थोडे एग्जाम उरल्यात CBSE ICSE स्टेट सिलेबस 10th स्टँडर्ड जावंक आसा त्या भुरग्यां पासत आमी विनंती करून मागया आनी कोण सगळे कॉम्पिटिटीव जावंक बरो नर्सींग जावंक बरो जायते एग्जाम पयल्या गांवेच्या बरोवन आसा ताका देव आदार दिवन दी म्हूण मागया गरजाक बऱ्या तरान कांय आडखळ नासतना विकून वचोंक आनी एक कुटुंब मागता स्पेशल इंटेंशन फॉर डॉक्टर आर्थर डिसोजा कंडिसा देवान ते मागणे आमच्या आयकलां आनी संपूर्ण एक तो पायतालो आनी देवाक आमी आभार मान्या सियना लोबो तेन्स्टडा बरें करून शिकोवंक जशुआ म्हणल्यार एका भुरग्यान आपल्या वायट सवयेतून फाटी येवच्याक मागून आसा रिना म्हणल्यार एका स्त्री एक जाय जालें बरें मोन मेळच्या खातीर तशेंच सगळचें काम असल्या बापायन वांटे करून दिले जाल्यार रीण घर बांदिल्लें आनी तें कितें बरें जावंक आसा तें सगळें बरें जावच्या पाद्रे पियो कडेन विनंती केल्ली जावन आसा सेलिन मॅक्सिम रोजलिन फ्रांसीस युलालिया आशा एफ्रोचिन विन्सेंट सुजीत ह्या भुरग्यांची कॅन्सर पिडा बऱ्या तरान पाद्रे पियो गुण जावच्याक तुजो आदार आमी मागता मोठो आदार तुजो जावन आसा ताच्या कटल्या लागीं ताच्या पिड्येंत ताका आदार जावंक तूं वच एका भयणीची हाताची आनी पांयाची दूख गुण जावच्या खातीर त्या जाणांची अलर्जी गुण जावच्या खातीर दोगां जाण स्कीन डिजीज जायते आसा गुण जावच्या खातीर दोगां भुरग्यांची तकली गुवन पडचें आसा कितें जाता म्हण कळना एका भुरग्याक जायते बिदवळी कितें कितें नाका जालें मोतेन गेलां कोणें कितें केलां आनी त्या देखून म्हज्या कुटुंबांत समाधान ना दिसो पूत तेड हांगले आयकना समया पाव ताका वस पाद्रे पियो राव तांच्या घरांनी तशेंच फ्लोरीन म्हणल्याची कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर आमी ह्या वेळा मागता पाद्रे पियोच्या वर्ता मजतीन विनंती करी आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आजम कांदी आनी आमी आमचेर चुकलेले आमकां शिकाव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार अमान मरे कृपे मरेले समजे सांगता आश्रय आमता तूं सदैव फळ तुज्या कुशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माया मा पापयांक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जो स्वाधीन तो स्वता सदा सर्वदा आमेन तुझ्या पवित्र काळजा तुझे राव पातयता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्गाचे संसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनान आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो म्हाका आसा बरोवशान मागल्यांक दाळे जेजो नामडाना अंगायले एक स्त्री तिच्या दुवेन जायतें मागिल्लें तिचें कॅन्सर पिडा आसा म्हूण सांगलें पूण रिपोर्ट पाद्रे पियो कडेन मागले उपरांत ती म्हणटा इट इज 0 लेवल देवान ताका आदार दिला त्या दिसा त्या भुरग्यान म्हणलें आसा हांव पाद्रे पियो तुज्या पांया थळा येतालीं आनी कंटिन्युअस एका हप्त्याक खळमीत नासतना त्या भुरग्या हांगा येता आनी मागता
त्या प्रमाणेच मोगाचे न्हू तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या वायकची जिवनांत कितेंच कडी समस्या आसात पाद्र पियोच्या वरत्या मजतीन देवाक आमी समर्पीत करया पाद्र पियो वर्त संत बाय लोकेशन ताचे सगळे ती देणी देवान ताका दिल्ली अपूर्ण आनी विशिश्ट जावन आसात आमच्या खातीर मागतना थोडी म्हणा लागली हांवें पाद्र पियो उलो केल्यार पुरो तो पाद्र पियो म्हज्या लागीं आसा म्हण म्हाका बगता आनी तसलो वर्त सांत तो ताचे कडेन मागिल्लें तो केन्नाच आमकां ना म्हणना कित्याक तो आमच्या खातीर ह्या संवसारान जायते बरें जिवन जियेलो आनी आमकांय प्राचीन काळांत तें जिवन जियोंक आपणे मेळ्ळें आसता पाद्र पियोच्या हातांत दिया तुमचे कठीण जटील समस्यो ताचे कडेन दिया हांवें केदाळ्या म्हणचें आसा हांव कितें करूं शकतलो म्हजो सांत थंय आसा पाद्र पियो आसा तो करतलो वसा ताचे लागीं म्हणटा परत तुमकां हांव सांगता वसा ताचे लागीं सांगा ताका ताच्या लागीं रावन सांगा पाद्र पियो तूं आमकां बरें करतलो एका भुरग्याचें किडनी स्टोन ऑपरेशन जालां जेसन ताकाय पाद्र पियो व्हरता मोगान आपूण ताका गूण करतलो म्हणजे पातयणी आमची तशेंच मानसीक असमतोलन आसली कितलींशीं जाणां आददेस्प जावन आसात तांकांय तेच प्रमाणे एकलें भुरगें आसा ते आमच्या मणिपाल MIT शिकता ताकाय थोडी मानसीक असमतोलन जाल्लें आसा थोड्या कारणा खातीर ताकाय देव सांबाळून दी पाद्र पियो ताचे लागीं रावन ताका बऱ्या भलायके काडून दी कामाच्या सोजनेर अशा जायते जाणांक हेविना मेल्विन फ्रांसीस रोशनी भुरग्यांक बऱ्यांत बरें काम मेळच्याक सम्या कडेन आमी मागता आसतना पाद्र पियो लागीं विनंती करी आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेच केल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन परूंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार अमान मरे कुट पेमरले तुजे संगत आश्रय आमकां तूं सदां सदां पॉल तुजे कुशीन जेजो भगवंती मरिये देवाचे मया पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन जिच्या पवित्र काळजा तुझे राव पत्यता जिच्या भोव पवित्र काळजा कष्टातला तेंदा येता सरावचे तुका साध्य आमचे निर्भागी पत्यांचेर तुजी काकूळ दाखय तुझ्या आनी आमची मवाळ आवय मरियेच्या दुखेस आनी दुलभी काळजामध्ये पात आमचे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय नमादरणे काकुलीचे मायेन आमच्या जिवा अमृतानी वेलवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशेचे बाळक आया लोकाच्या कोणात आसा अस्कार आमी तुका आराधना करता तर तूं आमचे शिकाये तुजी काकुलीचे दोळे आमचे वयर पडते आनी ह्या परदेशा उपरांत कुशे सदैविक फळ जेजू आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोभी औकारी मरिये साम जुजे जेजा पस्क्या बापा आमा बसोद विनंती कर संपियो आमा बसोद विनंती कर संपियो चमगान पेटलेल्या आमा बसोद विनंती कर संपियो बापाय कलतो जावची येल्या आमा बसोद विनंती कर संपियो कष्टान वरान तिरासान सांभाळेल्या आमा बसोद विनंती कर संपियो फ्रांसियासीच्या पाटला उदारा आमा बसोद विनंती कर संपियो वर्तीच्या अलंकार आमा बसोद विनंती कर संपियो सुमेच्या पाशाच्या गाणी नेटलेल्या आमा बसोद विनंती कर सदैव भक्तीन भरलेल्या आमा बसोद विनंती कर सरीच्या सक्रामेता मुखांत बापाची काकू दाखयल्या आमा बसोद विनंती कर संपियो विधेयपणाच्या आदर्श आमा बसोद विनंती कर संपियो मागण्यान तिरासान सांभाळलेल्या आमा बसोद विनंती कर संपियो तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आमा बसोद विनंती कर या जगांक आदर्श जाल्ल्या आमा बसोद विनंती कर आत्म्याच्या बाच्या खातीर वावरल्या आमा बसोद विनंती कर पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा आमा बसोद विनंती कर गरजेवंता तक्षण पावच्या आमा बसोद विनंती कर तुकोलो मारतल्यांच्या बरवशा आमा बसोद विनंती कर आमा समेस्त जादारा आमा बसोद विनंती कर संपियो आमा बसोद विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पेचिणी आपण देवन विवेद करपे देण्यानी भरलोय आणि भगवान फ्रांसियाच्या शेतां क्रिस्त या जग जावन मागलोय तुझ्या मागण्यानी पुण्यावर आमी आमकां पावस जाल्ल्या बेसान तिरसाणे रावून क्रिस्ता सक्सेस जावन ची आमकां तुझ्या कृपे देण्यानी भर म्हणून आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन संपाद्र पियोच्या रेलिकेचे वर्ते आशीर्वाद आमी घेवंक आयते सव्या सर्वेस तुमकां आशीर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळो आमेन सर्वेस आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचे पांको आनी तुमचे दया करो आमेन
सर्वेस्पर तुम्ही साम पियोचे दोरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमची मागणी फळाधिक करो. आणि सर्व वेदात देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. स्वागत तुमका या पाद्रीपेच्या वर्त्या देवस्थानाक सिंचो बुधवार आणि हरियका वर्सा म्हणल्या बरी पाद्रीपेच्या वर्त्या मसतीन वो प्राचित काळ आमी आरंभ करचो. आणि आयची मिसा ह्या बरी आसात. बरी भलायकी हेजे सायमनाक मेळच्या खातीर प्रत्येक इरादो शर्ली आणि शरल सायमन. तशेंच पाद्रीपे प्रत्येक इरादो अनसिटा डिसोजा. पाद्रीपे आर्गां मेळ्ळ्या स्वरूपकारा खातीर आंटोनी पिरेरा. सर कुटुंबांतल्या सरले आल्मा पासत मेल्विन डिसोजा आणि फ्रांसी डिसोजा हांच्या आत्म्याक मिजिता ग्रेसी डिसोजा. सर गरजेवंताच्या आत्म्याक आणि कुटुंबांत सरल्ल्या आल्मावांक प्रेम डिसोजा मिजिता लिगरी मिनेजस आणि बेनेडिक्टा मिनेज हांच्या आत्म्याक टेनी पिंटो आणि कुटुंब. पाद्रीपेक आर्गालिता आविता पिंटो आणि कुटुंब. जॉन रेगोच्या आत्म्या खातीर ओरियाना कास्टलिनो. एग्जामाचे बे आणि राग पयस वसोंक रोड्रिगस कुटुंब. 6th बर्थडे ऑफ मिया रोड्रिगस आणि आर्गां बलिदानाचे मीस भेटवून दिता राफाएल रोड्रिगस. संपादपी बरे हार्ट रिपोर्ट आणि डिस्चार्ज जाल्ल्याक मेबल पिरेरा आणि कुटुंब. आर्गां बलिदान पाद्रे पियोगो आणि विजया डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर वंदना मोंतेरो. सर आमची ते सवा पाद्रीपेच्या वर्त्या मजतीन देवा लागीं दवरया मागया आणि समी आमकां वर्त्या मोगांत वेगून दी. पवित्र रचना मिसाच्या बलिदान माया मोगान आरंभ करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्याचे क्रिस्ताची कृपा देव समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे असो. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भावन आणि भयणीनो काळजा मोना नितळ करचो. काळ परत आयला आणि वो काळ मोग आसो आणि आपुरबाय आसो. थोडे आमी चिंतू बरो जायते निचेव करूंक आसा जायते सोडूंक आसा. हें सगळें कित्याक म्हळ्यार आमचे कूड आणि आमचो आत्मो नितळ कसो. ह्या दिसांनी प्राचीत काळ आयलो म्हळ्यार थोड्यांक बारीक खुशी कित्याक म्हळ्यार आनी इल्लें स्लिम जावयेत फादर. कूड इल्ली बरी जाता फादर. ओके त्या कुडी सांगता आत्मोय बरें करूंक मेळिल्लो अवकाश बऱ्या तरान गळसिया सम्या कडेन मागया. आणि त्या प्रमाणे सम्या कडेन मागतना तो आमकां सदांच जायत्या वर्त्या मोगांत आमकां आपोवणें दिता. परिवर्तन जावं दी आमची जिणी. जावं दी आमची काळजां रुपांतर आणि सक्रामेंताचे वर्ते कृपा सदांच आमच्या कुडींत बक्षाक. त्या प्रमाणे आमची कूड आमचे काळीज आमचे मोत आणि आत्मो सोम्याच्या हातांत देवया. आज आमी हांव पातकी आणि सोम्या कागोत म्हणचें नांव कित्याक उपरांत पवित्र गोपुराचेर आमी आशिर्वाद घालता आसतना प्राचीची रीत तेंच जाताली. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आत्मीक दुस्मना लागीं झूज करच्या आमच्या वायट वंदण आमी दामोवन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता. ते शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळून आमकां बळ दी.
आणि असे आमच्या क्रिस्ती जिणेच्या झुजान आमकां जैतवंत कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुजे सुम्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोयल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचा. सरेस्वर म्हणटा, उपास करून रुदान करून हसकारून सुस्कारून सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां. सरेस्परा तुमच्या देवाचे परतून येया. कित्याक तो मोवाळ आनी काकळोद्दार, सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो आनी केंस लावचे विशीं तो सुरसुरता कोण जाणा. तो आपले मन बदलीत सुरसुरात आनी आपणा फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात. तेन्ना तुमी सरेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बलियो आनी पिवाना प्रमाणे भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुत्तुरी वजया, एक उपास परगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया, लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया, मलगाड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमो करा. दुधाच्या बळकाक पर्यंत न्हवरो आपलें कूट सोडून आनी व्हंकल आपलो पलंग दरवडपण मंडपा आनी वेदी मदें येजाक आनी मन्यारी रुदान करून आनी म्हणून सरेस्परा तुजे परजेचे दया कर. तुज्या दयेजाक केंटनांक पात जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांच्यो केपडायो करिना जावं. तांचो देव खंय आसा अशें म्हणून राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सरेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपल्या परजेची काकलूत केली. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. आमी पातकी सौम्या तुझी काकूत मागता. 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 सांत पावलान कोरीत घरां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वासाव. भाव भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखान देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे कथनांतल्याक देवान आमच्या बसत
पातकांचें बलिदान केलो अशें आमकां ताजे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडली पाळजा जायसी केली. देवाच्या कामान ताजे सावर्डी जाल्ले आमी हे बरी तुमकां उलो दिता. देवातांक तुमी घेतलां ती कृपा व्यर्थ घेवं नाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हणलां, आयना काळात हांवें तुजें मागणें आयकलें, सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. वच तो आयन काळ, वच तो सोडवणेचो दीस. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरी राया. आज तुमची काळजां धारून करिनाका, भगार सर्वेस्पराचो थाळो आयकाया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरी राया. तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिशांक म्हळें, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिबळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कापाटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन साबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरें सांग तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिबळ येदोळसो मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापाटी सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावन मागोंक तांकां बारीश खुशी. खरें सांग तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळसो मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रेग, दार बंद कर आनी तें गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कापाट्यां बरी तुमची मुखां बावयनाका. हे आपूण उपास करता म्हणून लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच बंगयतात. खरें सांग तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळसो मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजें मुखां म्हण तूं. अशें तूं उपास करता म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापा शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. सिन्स बुधवार आणि प्राचीत काळाची सुरवात. आमी इंग्लिशांत म्हणटा हांव लेंट, LENT. आमी एक अब्रिविएशन दिलें जाल्यार अशें सांगत, लव इक्विलिब्रियम नो टू टेम्पटेशन. लव इक्विलिब्रियम म्हळ्यार
देवाच्या मोगाक आमचो मोग आमी त्या लेवलार हाडटना कसलीय वंदवणी जावं दी, रक्त मांसाची जावं दी, पोकळ दौलतीची जावं दी, ह्या आमच्या दोळ्याच्या पुस्तलोवणेची जावं दी, केंची पातकाची वंदवणी, ताका नो म्हणूंक आमचे थंय धैर्य आसतलें, मात्र सकत आसतली. आमचे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार आमी कितें म्हणजे आमी अस्खत मनशां सैमाची, पण अस्खत मनशां सैमाक उंचल्या मट्टाक उबारचे खातीर आनी उंचल्या मट्टाक ताका रावोवच्या खातीर आमच्यात सोम्यान आपलें रगत व्हारून आमकां धुवन काडलां, तें आमकां कळीत जावं. त्या खातीर संत पावल म्हणटा, वेन आय एम वीक आय एम स्ट्रॉंग. हांव केन्ना अस्खत आसा ते वेळा हांव बळवंत. कोणा सांगता? जेजू सांगता. त्या खातीर हांवें म्हळें लव इक्विलिब्रियम, देवाचो सोम्याचो मोग आमचो मोगाक म्हळ्यार आमचो मोग त्या मोगाक सरी जाता आसतना आमच्या मोगाक ताणें सरी जावचें न्ही, ताच्या मोगाक आमी सरी जाता. दॅट इक्विलिब्रियम येता आसतना वी कॅन व्हेरी इजिली से नो टू टेम्पटेशन. त्या देखून आज आमी प्राचीन काळार आसतना कितें आमकां आपोवणें दिता तें गरजेचें. आमची जडाय उणी जाली गी आनी आमी इतली फिट्ट जाली गी, इतली स्लिम जाली गी, तें एक्सटिरियर आमकां गरजेचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार तुमी बंबय गेले आतां रेतीर वचूंक आसा, पयलें ते म्हणटाले फादर आमच्या आदल्या आयतारचें कलेक्शन तुमकां कळीत आसा. इमिडिएटली हांवें विचारलें आदल्या आयतारा गॉस्पल खंयचो आसलो रे? तें गुत्तू ना फादर, कलेक्शनाचें बरें करा तुजी बाडार काय कारण दवर म्हूण सांगचें आसा. हांवें तें वेताना बाडार काय आनी दावलाताय आमच्या भुरग्याचें तितलें कलेक्शन जाता, आमच्या भुरग्याचें तितलें घाला, हाका मिसावचें गी. तेच प्रमाणे आमचे प्राचीन काळ आमची कूड दंडवणे काडूंक वय, पूण कित्याक पवित्र जावच्याक आनी गेल्या आटनेट करच्याक न्ही. हांव जिल्लो स्लिम जालो, हांव इल्लो देंवेलें आनी आमची ग्रेस्त काय ह्या दिसांनी मगाच्या बार आनी बेडीनो हांव इतलो देवलो तितलो देवलो घालें देवलोय, कितलो उंचाय केलोय म्हूण पळय, कितल्या उंचायेन पवित्र जालाय, कितल्या उंचायेंत आशिर्वाद तुवें सोम्यातन मागोन घेतलाय, कितल्या उंचायेन देवास्पणा केलाय. तें जावन जो पाद्रे पियो बल्की आसलो, मोठो आसलो, ताका तें कांय पडोन वचून नासलें. तो म्हणटालो म्हज्या लोकां खातीर पंत्यार म्हणल्या बरी तो उठोन सगळीं दारां काडून लोकांक सगळ्यांक भितर हाडटालो. आपल्या मिसाचें बलिदान पेटयता आसतना कितलो वेळ म्हणल्या बरी कॉन्सेक्रेटांत त्या उड्याक त्या सोम्याक उखूल धरता आसतना त्या मिसार बागीदार जाल्ली त्या सोम्याक पळोवन रडताली आपली पातकां. ते प्राचीन काळ म्हळ्यार तो आमी आमची पातकां रडोवन ते सगळीं धुवन काडून कशें जाकेवाच्या पातकाची कवळां सोम्याचे कित्येक दिश्टींत धुवन काडली गी. त्याच प्रमाणे आमच्या काळजाक मांडली खाळबण, आमच्या जिवनांत आसले ते मेळेपण आमी धुवन काडच्याक रडोंक हो प्राचीन काळ. आनी कितें जातालें, पाद्रे पियो उसरातालो, 2-3 घंटा म्हणल्यार बरी कॉन्सेक्रेट उगल धरतालो आनी पवित्रपणान सोम्या सांगा ते एक जातालो. दॅट इज कॉल्ड लव इक्विलिब्रियम. दॅट इज लव इक्विलिब्रियम. सोम्याच्या मोगांत तो एक जातालो. आनी त्या वेळा अशें म्हणटाले आमकां ताचे बायोग्राफी जायतो जण त्याच वेळा गूण जातालो, त्याच वेळा गूण जातालो. आनी तसली परिवर्तन आमची जावच्या. कालच्या दिसा आयले एकल्यान म्हाका सांगलें फादर इतलो लोक आसता फादर, ताणें जेजू क्रिस्ताचो संदेश प्रसार करतना फादर, पूण तेंच आमच्या राज्यांत आमी केलां फादर, थंय केलां. म्हणल्यार तें कशें साध्य जाता? तो म्हणा लागलो फादर काळजां आपोडची सोम्यान क्रिस्तान, त्या देखून ताचें प्रिचींग जावंक पुरो थंय तो करता आनी त्या प्रिचिंगा द्वारे आमच्या काळजांनी तो मोग उपजाता. त्या देखून आमी त्याच वेळा बदली जावंक सोम्याचे आदार आमकां आसा. सोमी आमकां बदली करता, आमी न्ही. त्या देखून हो प्राचीन काळ सोम्याच्या हातान दिवया. आमी पवित्र जावच्याक, नितळ निर्मळ जावन सोबीत जावच्याक. कशें काळजांत ते कित्याक काळबण पडल्या म्हळ्यार सांगले म्हळ्यार तो आराधनांत सक्रामेंतांत क्रिस्मसाच्या सक्रामेंतांत म्हज्या मायन म्हणल्यार म्हाका आनी उड आसा वता तूं आज क्रिस्मस सक्रामेंत घेताय आनी कितें जाता कोत्ताय तुजे थंय एक बरो एक पर्सळ असो मोर मारता जेजू आनी म्हाका आनी उड आसा तो सक्रामेंत आमी दवरलो म्हळ्यार मॉन्स्ट्रंट त्या प्रमाणे आसता आनी ते काळे जावंक सोडिनाका म्हणटाले म्हजी मायकेदार.
काळबाण पडल्या तर ते सगळी काण नोडून परत जळसे करूंक प्राचीत काळ देवाचे आधार मागया. सगळी उभी रावया मगाच्या. भावा भयणीनो, प्राचीत करून आमचे जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता. त्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हणून बापा लागीं नम्रतायेन मागुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, खालतें जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातक रोडोन प्राचीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दाळेन आमच्या मागण्यांक कान दी. हो गोबर घेतल्या तुज्या साकरांचेर खणवळायन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राचीत काळाची दंडवण शेवट पर्यंत सांबाळूंक तुज्या पुताचो पास्काचो गुटो नितळ काळजांनी संभ्रमोवंक आमकां पावय. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां कुंभाराक आयल्या बरें मुखार येवचें आनी तुमच्या तकलेर सीन्स आमी घालतले. त्या दळा आमी म्हणची उतरां आसात. उगडास दवर मनशां, तूं दुळू आनी परतून तुजी दुळू जातली. आमी थोड्या काळाक हांगा आयल्या, केन्ना वेता म्हण कळीत ना. त्या देखून दुळीक तावन आयलो, दुळीक पाटी वेतालो. No
krut maakta, dituloy mon pakitaw, sermoji patkaw kanjalta, ay chanti sakar santa. Yesu, ang kakrut maakta, dituloy mon pakitaw, sermoji patkaw kanjalta, ay chanti sakar santa. Itloboro, Jesu mozo, gordo sampun kalsaso, kite monho, tuje suklo, koso tuje rupratlo. Ye Jesu, ang kakrut maakta, dituloy mon pakitaw, sermoji patkaw kanjalta, ay chanti sakar santa. Yesumya जीवन मुझे जिमका मिले तुवे वो पुनीता सर्वस मुझे यावुन्या मायना सवे itu somya karis मुझे काले मोड़े ते तुकर, काले ताजे सर के तुझे, मोगा तुझा तू देवर. म्हज्या मगाच्या बाबड्यानं म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर बलिदा देवा बापा मानतात असले जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्याने अख्खे पविसभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. खणवळ्या बापा प्राचीन काळाच्या सुरवेक गोयाच्या आमी ताका तापासान समर्पिता. प्राचिताच्या आनी प्रिती मगाच्या करण्याने आमच्यो खोट्यो वंदावण्यो दामाव आमकां बळ आनी आदार दी. अशा पातकांनी नितळ जावन जयच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमान भक्तीपणे वांटो घेवं आमकां तयार कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर आनी सृष्टाच्या देवा सर काळे आनी सत्य आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मोनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गोट संतोशान संभ्रम तयार जावच्या तूं आमकां वर्सा वर्सो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेऱ्याचे सगळे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता ताचे वरी आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचे सुरी आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूत बरोबर आनी सर्गीच्या सदळ बरा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. जय
पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून ही देणे पवित्र कर पण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परिचय जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सश्णी करचे रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. But that's a good burger to ya. Soumya Jesu, tujhe maran, ami samaramta, tujhe punar jeevan ko, ami मनसणी पुन्हा जीवनपणा समी भक्तीपणे उगडास करता आणि वची विता सोड आणि सोडची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगस्य तुला आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करे आणि फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक पीटर पॉल आमच्या गोळी बापाक आणि सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ह्या आमच्या भावा भयणीची काकूत करे तांकां आनी तुज्या इश्टागतीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोल फळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावन हांगासर मिसाक आयिल्ल्या सोमेस्तांची आमकां मोरये देवाचे माये सांगती सांत जुझेती सोपोती भगवंत दमदत सांत फ्रांसीस सांत क्लारा सांत आंतोन सांत पाद्री पियो तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो करे जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे सोथय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तोखा ससनाच्या ससना. समेन भोव मोगाची आनी अपुरबायची प्रार्थना आमकां सिकयला भक्तीन सांगता म्हणुया. आमचे बाबा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुर्शिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाड. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गींच्या मागणी आमच्या सोडून दार जेजू क्रिस्ताची येणे बरेशानात रक्तला आमकां तुज्या उदार काकुळती सरपात काडली सुटे आनी सरागताली वाटय. महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदनामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे निपूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशेपण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बोमोगाच्या बाबीण पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच आमचे सांगता आसचो. हर एका वेळार पवित्र जावच्याक आनी ताच्या वर्त्या मोगान भरच्याक आमकां आपण दिता. जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावना पूण जोत्रास म्हाका भलायकी मेळटली. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा प्राचित काळाचे आमचे दंडोन तुका मानू आणि तिचोरी आमच्या आत्म्याक आणि कुडी वखद मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्कारचे आमकां बळ मेळूं
आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. आणि सर्पद्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. बाप फेडीक आमी आभार जावन आसाव. आमकां वर्त्या मिसाच्या बलिदानात सांगात पोर दिव आमचे खातीर मागल्याक. आनी तशेंच तुमकां सर्वांक बरें मागता. बरो प्राचीत काळ पवित्रपणाक वर्ण आमकां पावोवन दी म्हूण आमचे मागणे. देव बरें करूं ह्या बगिदान देवस्थानांत बगिदान जाल्ल्याक आनी हे पवित्रपण सदांच भोगोवंक आयती जाल्ल्याक. कोणाक सीन जाय तुमकां वर्सो अवकाश आसा मोगाचे न्हू. उंड्याचेर आशिर्वाद जाल्ले उपरांत माकोवणी आसतली. कोणाक अर्जंट वचोंक आसा तुमी वसियत. पूण हर एका बुधवारा तेलाची पाद्रपेच्या तेलाची माकोवणी आसा. आनी त्या पाद्रपेच्या तेलाची प्रामुख्यता इतली आसा की जायते जाण आज ताचे एक वर्साचो गुर्त काडून जायते बरे जाल्ले आसात. पाद्र पियोच्या वर्त्या मजतीन मागोवन पवित्रपण भोगूंक वचून आज क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सम्याच्या नावे आमचो आधार. सम्यान आयक आमचे मागणे. आनी आमची बोप तुजेशी पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सर्पदे आनी मंगळा बापा ह्या उंड्याचे तुझे आशीर्वाद घालता आसतना बोवा परबायतना संपाद्र पियोग ह्या पुंशता वर्त सांजाव तुवें दिलाय. तुज्या मागणेच्या जिवान आमकां सदांच पावो कर. कशें तो पवित्रान तुका मानवलो जालो आनी तुज्या वर्त्या पवित्र त्या एवकारिस्ताच्या भागीदारपणांत एक जण 5 गाय ताच्या कुडीर उपसले की तशेंच आमच्या कुडीर आमच्या आत्म्यान आमच्या काळजान आमच्या मोतीन तुज्या पवित्रपणाचो गुर्त सदांच तीर उरच्या घे उणें आमकां आदार जावं. ह्या उण्याचे तुजे विस्तार आशिर्वादां घाल. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भाग्यवान पाद्रे पियो आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवान कुर्सेचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.